Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एक तर कोविड-19 पॅन्डेमिक चालू हा, सगळे घरान बसून आहा. एक तर इन्कम ना कोणाक काय. सो हे इतले चालू असताना हे पाटी बोकमाळे प्रत्येक घरात बिला 3 टाइम्स मोर येयल्या. 3 टाइम्स न्हू तेज्यान चड बिला येयल्या. सो आनी हेही कंप्लेंट घेवन आमी हांगा येयल्ले. हेही सांगता आमकां ती बिलां भरूकूच पडटली. आनी तो सांगता आमकां ना जाल्यार तुमी एक कंप्लेंट करा म्हणटा, मिटर फॉल्टीचो कंप्लेंट करा म्हणटा. 1 मिटर फॉल्टी आसूं शकता, 2 आसूं शकता, प्रत्येक जाणाचो मिटर फॉल्टी आसूं शकना. सो आमची एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन, सगळेच जाण बेकार आहा, कोणूच काम धंदो कांयच ना. सो ही आमकां एक रिलीफ दिवपाचें हेजेर, नाल्यार हेजेर कितें तरी सुटावो करपाचो. आमी तर सद्या तर आमी बील फारीक करपाक रेडी ना. सगळे बोकमाळकार मेळोन एक सगळ्यांक लेटर करतले, सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर, मिनिस्टराक लेटर करतले आनी तेंच्यान हेजेर कितें तरी सुटावो काडूंक जाय. म्हजें बील येयलें तें गेस्ट हावसाचें येयलां 15,000. म्हाका सदमो येना. आतां कोण आसपा जाय न्हू गेस्ट हावसान, कोण ना जाल्यार कशी इतली बिल येतले. आतां म्हाका घराचें येतले 255. 3 म्हयन्याचे कॅल्क्युलेट केले जाल्यार ते म्हाका दिसता 400 रुपया देखून धरले जाल्यार ते 6,000 येत. ते येत कितें ते 800 रुपया बी येत. हिंग येयलो 6,000. हें कितको फारीक करपाचें? आमी कांय खंय कामां वचना, कांय ना घरा कडेन आसता बसोन. ते कशें फारीक करपाचें कांय कळना. आतां दिसना सगळ्यांचे अशें मिटर फॉल्टी जावपा ना, बिलां ती सगळीं सारकीं आसा. कित्याक जावपाक शकता लोक घरान आसलो कडेन चड लायट युटिलिटी युजार केला, ताका कडेन युनिक कन्जम्पशन मातशें वाडलो जावंक शकता. आतां हॉटेलाचे तुमकां बंद आहा म्हणटा इतले दीस, तेचे इतले बिल हॉटेलाचेर ते चॅक करपाक ते कंप्लेन कोण न्हू आमी चॅक करूं शकता म्हणून सांगला मिटर टेस्टिंगाक धाडपाक शकता, वो पॅरलल मिटर घालूंक शकता. आमी आमचे येणे बंद दवरलेले सगळ्यांक बऱ्याक पडटा आनी लोकांनी खूब एप्रिशिएट केले की आमी ओन स्टेप घेवन अशें बंद केलें, लोकां पासून स्टेप घेतलो म्हणून. आनी बरें लोकांकूय बी वालोर आनी आमकांय लोकांक जायत वालोर दिलो की आमी ओन स्टेप घेवन अशें करून बंद केलें म्हणून. आतां कितें कोत्ताय चड खंयच्या मुखार वाडत आहा तरी ताका लागून आनी एक 8 दीस आमी एक्सटेंड करता म्हणून सांगलेलें. ताका लागून आयज फक्त सांगता आनी एक्सटेंड कोत्ताय 8 दीस. ती सेम टायमींग आसतलो, सकाळीं 7 ते 2 वरां देखून. मागीर मार्केट बंद आसतलो कित्याक लोकांक मागीर येवन सांजचे पत्ते वचों नाका, येवपा नाका. आनी सगळ्यांनी लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी मास्क मेन वापरचें. ह्या वर्सा जी झाडां आमी प्रत्येक लोकांक वाडटले, ह्या वर्सा टिचरांक आनी पालक शिक्षक संघ आनी मॅनेजमेंट अशे आमचे वाठाराची जी कितली स्कुलां येता गोंय पंचायतीची, त्या वाठाराक आमी ही झाडां वाटुया म्हणून. हेजे फाटलो हेतू की टिचर जो आसा, जशें बाळाबाईन म्हटलें की टिचराक हे झाडां विशीं सगळें खबर आसा. हेजो फाटलो हेतू म्हणजे टिचरांक ही झाडां दिवची आनी ती झाडां टिचर जो आसा तो योग्य जाग्यार ती लायतलो. 400 ते 500 झाडां आमी कोणा दिता हें आमकां खबर ना, कारण हांव 5 झाडां वितरीत करता आनी मागीर सगळीं पंचायतीचे जे पंच आनी सरपंच आसा ते बाकीची गोश्टी पळयता आनी ती झाड खंय पावना, कितले वयर पावना हें सुद्दां आमी पळयता. आनी ह्या खातीरूच अंदू एक नवी जबाबदारी घेवन पयलीं आमी हायर सेकंडरी आनी स्कूलचे टिचर आसा आनी जो आमचो इश्कोलो चलयता ज्यो कमिटी आसा, परत पालक शिक्षक संघटना आसा आनी तांचे प्रत्येक स्टुडंट म्हणजे हायर सेकंडरीचे प्रत्येक स्टुडंटाचो जो पालक आसा ताका आमी एक झाड रोवन दिवपाचें ठरयलां. म्हणून पयलीं सुरवात आमी हायर सेकंडरी वयल्यान करतले. आनी सरान एक बरो कार्यक्रम हांगा केल्लो आसा. मोर देन 300 झाडां जी आसा ती आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां दिल्ली आसा. तेंच्यांनी ती डिफरंट पंचायत क्षेत्रांत जे आपल्या वतीन तांकां दिल्ली आसा. आनी खरोखरच एक आनंद जाता की जी झाडां आमी दिल्ली आहा डिपार्टमेंटान ती खरोखरच हांगा लायल्ली गेली आसा. आनी आयचो कार्यक्रम एक खूब इम्पॉर्टंट आहा. सगळ्यांक सरान सांगलेलें आसा ऑलरेडी की निसर्गांत झाडाचें कितलें व्हडलें म्हत्व आसा. झाडां पासून जे मेडिसिनल